तुमच्या कुटुंबांत पहिल्यान पयलें भुरग्यांक बोवाडटांत वाडोवंक शिकया. भुरग्यांनी शिकचे, समजणी मेळची, अर्थ करण्याची प्राय कितली. हांगासर साबार जाणां आवय आसात, बापायक कळना सोडा, तुमी म्हणे सांगा. 5 वर्सां उपरांत सांगल्यार एक समजणी येवंक पावना भुरग्यांक. मागीर एक 7 वर्सां जाल्ल्या उपरांत सांगल्यार म्हणे इल्लें मतीक येता. ओके, मागीर 3 वर्सां गे 13 इयर्स टीनेजर्स 13 इयर्स जाल्ल्या उपरांत एक सांगल्यार म्हणे इल्लें समजतात. मागीर अशें म्हण चिंतल्यार तुमकां तुमचीं भुरगीं फूल करतात. भुरग्यांनी शिकोवंक आराम करचें, समजणी तांकां येवची, हर एकी अर्थकरण सकात मेळचो खंयतन गे म्हळ्यार खंयतन गर्भातवन भुरगें शिकोवंक आरंभ करता. खंय म्हणसर गे म्हळ्यार सायकोलॉजी कितें सांगता गे म्हळ्यार 6 वर्सां म्हणसर भुरगें शिकता. मागीर तुमी कितले भितर भरल्यारी तें डायरेक्ट भायर तो सोडला खंयचेय भितर वचना. एक दाखलो दिवचे म्हळ्यार आवयचें रगत भुरग्याचें रगत. आवयचें खाणंत भुरग्याक सेपरेट खाण दिना आवय कितें घेता गी तेंत. आवय कितें चिंतता गी तेंत चिंतपा भुरग्याक येता. देखून पळया, आमी फुलां माळोवची म्हणटा. कोणाक? गुरुवारी. कित्याक फुलां माळोवची? कन्नडान ताका बयके हाकुವುದು म्हणटात. फुलां माळोवची कित्याक? ताजे पयलें कितें म्हळ्यार काजाराक माळिल्ल्या उपरांत मागीर पयल्या फावटी कुळाक धाडटना तें कितें धाडा? गुरुवारी धाडचें म्हणटा पळय. त्या टायमार कित्याक फुलां माळोवची? त्या दीस मात तुमचो पती गे, सासू माय गे, कोण गे येवन पयले फावटी आनी लास्ट फावटी तुमकां एक सवाल विचारतात. कितें तें? तुका जेवणाक आज कितें जाय? बेगिने ताच्या उपरांत विचारनात, ताच्या पयलें विचारना. त्या दीस कित्याक विचारचें? तीरादा आसे म्हणटा पळय. थोडे फुडें तुमकां आसता कशें म्हणी करून त्या बेकरीक वचून तें कालें तुमचें मोगाचें पेज पेडा कशें म्हणी खायचेत तुमकां भायर वचूंक जायना. पेडा खायचेत म्हूण आसता. आनी तुमकां पती कडेन तुमच्या न्हवऱ्या कडेन आळेबा येताना पेडा काल्या तुका आतां प्राय पेडा खंयची प्राय गे? पेडा जाय जेत म्हाका. एखाद्या वेळा तुमकां ते पेडा खावना म्हणा मोतीन कितें जाता, मागीर भुरगें जल्मल्ल्या उपरांत तो भुरगो एक तूं पेडा म्हळ्यार जीव सोडता, नाजाल्यार पेडा म्हळ्यार जीव सोडून धांवता. टू एक्स्ट्रीम्स. त्या देखून खंयची आशा तशीच आसतानाजो ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಗಳು ತೀರಬೇಕು. ताकाच म्हणतात ಬಯಕೆ ಹಾಕುವುದು. ಬಯಕೆ ಹಾಕುವುದು. दुसरें सबार फुडें आमी म्हणटा धाकट्या भुरग्यांक समजना सोडा तशीं तांकां कालन धाकटी भुरग्यांक समजता, तुमकां समजना. कित्याक म्हळ्यार एक दाखलो दिता पळय. त्या दीस तुमी स्त्रियांक घरा बसून काम पुरो बेगीन करून तांदूळ लोईन्स या म्हण घरा बसल्या वेळार कुशिल्ली लिल्ली बाय तुमगेर आयली. येवन हाडे गो प्रेसी तें लुईसाचें दूख बसार गेलें खंय वयगी गुता सागी. भुरगें थंयच खेळनासलें. थंयच बांका करचें सोपा करचें खेळनासलें. इल्लो वेळ जाल्ल्यान ती म्हणाली उलोवन त्या लुईसाच्या दुबेच्या विशयान पुरो उलोवन खबरे उलोवन आमकां कित्याक दुसऱ्यांची खबर ती कशें कालें करून दी, आमी दुसऱ्यांचे विशय उलोवचें नाका म्हूण ती गेली आनी प्रेसी भितर गेली. एक 4 दीस जाल्ल्या उपरांत वो धाकटो भुरगो समजनासलो भुरगो तुमी सांगिल्लें न्ही भुरगो तो येवन मम्मीचें कपाट धरून अशें गुण म्हणटा मम्मी त्या लुईस अंकलाचें तें दूख खंय गेलें मम्मी. ताका कोणें सांगिल्लें? तुमकां तें उलोवन विसरून गेलें. तुमच्या कुटुंबांत अशें घडलां गी ना. घडलां मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक
हर एकी समजता हर एक समजता ती तक्षण तुमच्याकडे विचारणं जाऊन पुरो इल्ले दीस गेल्ले उपरांत तुमच्याकडे एक एक विषय विचार देखून मग भुरग्यां मुखार आयिल्ल्या वेळार तुम्ही इल्ले केअरफुल रावा कितें केअरफुल रावचें एक देखी बरीत जिणी जियोंक प्रयत्न करा देखी बरीत जिणी जियोंक प्रयत्न करा बावार्थांत वाडोवंक भुरग्यांक एक आदार दिया कुटुंबांत मोग दैवीक मोगाचो प्रतिरूप जावन आसा मोगांत गटकारा तुमचे कुटुंब आस्तींनी वा जागेंनी पैशांनी अधिकारांनी तुमचे कुटुंब पयल्यान पयले मोगांत गटकारा मोगाचे ना मोगांत खंयचे कुटुंब मोगांत गट जाला ते कुटुंब गट रावता शाश्वत रावता त्या देखून मोगांत तुमचे कुटुंब गट करा आम्ही घरा बांधयात बंगलो बांधयात जागो काणग्यात आस्त करयात बगर आम्ही आमचे कुटुंबांचे बहु कश्टाचे थंय आम्ही त्याग करूंक आसा मोग म्हळ्यार मोगाचो नीज अर्थ जेजू आमकां दिता मोग म्हळ्यार कितें म्हणून विचारल्यार जेजू म्हणटा खुर्सार आपल्या दोन्ही हात विस्तारून सांगता मोग म्हणल्यार दोन अक्षरांक आनी दोन अक्षरां सांगता ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ मोग सांगता मेळ्ळ्यार मात्र मोग संपूर्ण जाता त्या देखून मोगाच्या बाबून आनी भयणीनो मोग म्हळ्यार त्याग कुटुंबांत तुम्ही त्याग करना जाल्यार कुटुंबां सांगता जियोंक साथ दिना इस्रायल परजो देवान कसो मोग केलो गी तशेंच नव्या सोलाचे इस्रायल परजा हांव आनी तुम्ही आमचोय जेजू मोग करता आणि आम्ही जेजू मोग करता म्हणले संदेश आमच्या भुरग्यांक दिवना म्हण जाल्यार आम्ही सुकून पडल्या तुमच्या हर एकले ते एक सवाल तुमच्या घरा तुमच्या कुटुंबांत कंट्रोलिंग पॉवर कोणाकडे असता बापाय कडे सगळ्या एका एग्रेज ओपी कोणाकडे असता बापाय कंट्रोल करता कशें अधिकारांत पैशांत हर एकाक वचून विचारचे आळे बा इले दी आळे बा थंय जाय भुरग्यांचे वस्तूर हें जाला थंय जाला बॅग जाय थंय जाय हर एकी विचारचे जाल्यार भुरग्यांनी केदाळा म्हणी वचून डॅडी कडेन इतले संबंध म्हळ्यार इतलो मोग ना जाल्यार डायरेक्ट वचून भुरग्यांनी डॅडी कडेन विचारले आसा गी पहिले आवय कडे पैसे नांत अधिकारी ना जाल्यार ती सगळे कुटुंब कंट्रोल करता रिमोट कंट्रोल खंय आसा डॅडी ओपूंक तोपोना बा पिकनिका वचूंक तुमी कितें करतात मम्मी आज तुका हेल्प करता मम्मी हांव कितें गो इतले आयदनां तुमकां जावताले आज कितें जालें ना मम्मी तुझे कष्ट म्हाका समजता हांव इल्लें हेल्प करता हेल्प करीचे म्हणणे पिकनिकाक वचोंक टुराक वचोंक इल्ले पयशे जाय डॅडी कडेन डॅडी ना म्हूण सांगला ही सगळे रात कान पुंकून म्हण सकाळी उठले धर गो तुका पिकनिका वचचें मो धर खंय तो एप्लिकेशन गेल्लें त्या देखून सगळे कुटुंब आवय कंट्रोल करतानी मॅनेज करता मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट कंट्रोलिंग मॅनेजमेंट हर एकले की मॅनेज करता एकली आवय 10 जाणां भुरग्यांक समा मोग दिता इक्वली मोग वाडटा हर एकले की मोगान वाडटा जाल्यार ती भुरगीं वाडली 10 जाणां भुरगीं वाडली एकल्या आवयक पोसूंक आजुनी कश्ट जातात एकली आवय 10 जाणां भुरग्यांक मोगांत वाडयता माय म्हाका शिमटी जाय दर तुका शिमटी माय म्हाका मांडो नाका दर तुका मदले बागा हर एकले दिता आनी तीच माय वट जाली प्रायवन जाली तिका थोडे पडी समजून चुकून गेली दीस आयिल्ले आसात पिडा आयिल्ले दीस आसात बेड्डार पडले दिस आहेत हळे बाबा म्हाका उठूंक तांकां डाक्टरा लागीं व्हरू म्हणल्या वेळार आमी कितें म्हणटा आमच्या कुटुंबांत एकली आवय
10 जाणां भुरग्यांक मोगान वाडयता आनी 10 जाणां भुरगीं मेळ्ळन एका आवयक आश्रमांत व्हरून वाडयतात. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खंय आसात आमची कुटुंबां, खंय आसात आमची कुटुंबां. त्या देखून पयल्यान पयले भुरग्यां पासून तुमकी ಆಸ್ತಿ करनाकात. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಡಬೇಡಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. भुरग्यापासून पैसे दुडू एकवट दवरनाकात, भुरग्यांक तुमची आस्त करून गया. मोगाचेनो, म्हजी मम्मी आनी डॅडीन आमकां 10 जाणां पासून खंयची आस्त करून धाडटें घर मात्र आसा आमकां तितलेंच. जाल्यार तांणी कितें केलें कळीत आसा की भुरग्यांकच आस्त केलें. भुरग्यांच्या काळजांत डेपॉझिट केलें हर एक दिसा मोग. आनी ती भुरगीं अखेर पर्यंत सांगता जिवचें आवय बापायन शिकयलें. त्या देखून हर एक दीस म्हणले बरी आमी एकामेका उलयता, फोन करता, एका विश करता, हर एक सांगता आसा म्हण जाल्यार आमचें तें आमच्या काळजांत डेपॉझिट केला मम्मीन आनी डॅडीन, मोतीन डेपॉझिट केला मम्मीन आनी डॅडीन. आज आमच्या कुटुंबांत आमी कितें करता, दोगी बिझी, डॅडी बिझी, मम्मी बिझी, दोगांय बिझी आसात. कुटुंबांत भुरग्यांक पळोवंक कोणीच ना. एक दीस एकलो भुरगो डॅडीक आनी मम्मीक आपयता काय, डॅडी मम्मी तुजे कडेन उलय जे, सांग डॅडी तुजे कबडाची की आसा न्ही, केदाला म्हणी तूं आमच्या घरा काम करच्या ललिताम्मा कडेन दिवन गेले गी. मम्मी कबडाची केदाला म्हणी ललिताम्माच्या हातांत दिवन गेले गी. ना पुता, ललिताम्माक दिला, केदाला म्हणे कबड उक्तें कर न्हू. आमची आस्त खाली जाता. आनी भुरग्यां म्हणटा काय, हर एक दीस मम्मी हांव तुज्या उस्क्यार न्हिदूंक आशेता आनी तूं त्या कबडाची साव्याकेंत हांव उणो जालो गी आनी तूं ललिताम्माच्या उस्क्यार म्हाका न्हिदून कामाक वेताय. हांव तुका अमूल्य न्ही गी मम्मी. मम्मी आनी डॅडीच्या तोंडांत खंयचीं उतरां येनात. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खंयचें भोव गरजेचें, आस्त करची भोव गरजेची गी, ओरडलीं घरा मानची भोव गरजेचें गी, वा घरा भितर समाधान जेवचें गरजेचें. घरा भितर समाधान जाय जाल्यार थंय आसूंक जाय देवाचे उतराचें नियाळ. थंय आसूंक जाय सांज जाल्ल्यांत लक्ष्मी बारामाने मरियम्मा बारामा म्हूण जायचे. लक्ष्मी बंधू माने कालें करूंक जायना. लक्ष्मी बारामाने कुटुंबांत मायेक आमी आपयचे. पयलें म्हणटालो आमी सांज जाल्ल्यांत आंबारीची घंट मारतना सांगतालो, आळे बाबा बगलां उक्तीं करा, दारां उक्तीं करा, मरियम्मायन येवचो वेळ. आतां म्हणटा आमी बागिलो मुचरो सोडले बरली टाइम आयतू. ಆ ಕಡೆ ಸೊಳ್ಳೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ नोणानू बरला. आज आमी आमची दारां दांकलात. केवळ आमची घराची दारां न्ही, काळजाची दारां दांकलात. मोगाचे न्हू, एकामेका मोग करूंक आमी दारां दांकलात आनी म्हणटा नो एंट्री, ओन्ली वन वे. म्हाका जाय तितलें हांव दिवंक ना, म्हाका दिवंक कांयच ना, म्हजे भितर कांयच ना. तर मोगाचे न्हू, भुरगीं आशिल्ला, म्हाका इल्लो वेळ दी मम्मी, म्हाका इल्लो वेळ दी डॅडी, म्हाका वेळ ना, आय एम व्हेरी बिझी. तुमकां प्रायज जाल्ल्या उपरांत तुमचीं भुरगीं म्हणटात आय एम ऑल्सो व्हेरी बिझी. तुमकां पळोवन काडूंक आश्रयांत मस्त जाणां आसात, कामांची आसात, तीं पळयतात. थंय आतां रेस्ट करा. इतलीं वर्सां बिझी आसलात न्ही गे, आतां रेस्ट करा. कोणें शिकयल्लें? तुमीन तुमच्या भुरग्यांक शिकयल्लें. त्या देखून मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, कुटुंबांत भावार्थाक मागण्यांक एक पयले अवकाश दिया. दिना म्हण जाल्यार प्रायज जाल्ल्या उपरांत भुरगीं म्हजीं उतरां आयकनात, भुरगीं म्हाका पळयनात म्हूण रडनात, दोळ्यान दुकान घालनाकात, बेजार पावनाकात, खंत करनाकात. आज तो तुमी प्रॅक्टीस करूना म्हण जाल्यार तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां व्हरून आश्रय सोडचे पयलें आतां तुमी आश्रयान बूक करा सीट, आनी जाल्यार तुमकां ती सीट मेळची ना मागीर.